हुस्क्या खोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळेच कडेन सोदता तुका संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या खोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळेच कडेन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रू आंतोनियो वालीस आनी पियेदाद रॉड्रिगीस हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. फिलीप आनी सुजाना कॉस्ता आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आनी तांच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमचो फादर वेलंटायन ताचो ट्रान्सफर जाला आमच्या ह्या चिखलेच्या गांवांत तावन, पूण कालच्या दिसा ताचो बापूय भायर पडला. खेरीत भाशेन तांच्या गोराब्याक आमच्या मनान दवरुया आनी तांचेय पासत मागुया. आमचे फिरगोजेची जी 400 वर्सांची समारंभणी आमी करूंक तयारी करता ते तयारीचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. फाल्यांच्या दिसाक आमची एलिसांवां जी जाल्यात आख्ख्या भारतांत ताचो निकाळ येतलो. मागुया देवा लागीं हो निकाळ बरो जावंक देवाच्या हातान दवरूंक. जी कितें आडगां कोणूय करूंक सोदतात जाल्यार ती सगळीं आडाय आनी देवाक जाय तेंच जावपाक देवाची खुशी जावपाक ह्या एलिसांवांतल्यान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, देव धोनी आनी तो धोनी कसो आमकां जायत्यो वस्तू दिता, आमच्या हातान जबाबदारी दिता. आमी कुलवाडी आनी तरी आसतना जायते पावटी आमी धोनीपण चलोवपाक सोदलां आनीक ह्या संवसाराचें हे पृथ्वीचें पाड घालां. असल्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कानान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमीन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. बापा, रोग साक्षांचें रोगोस क्रिस्ती भावार्थाचें बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बाग्योन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगात्याच्या रोगतान भिजयल्लें आफ्रिकेंतलें तुजें पवित्र सोबेचें शेत फळां बरीत जावं आनी उनंद पीक दिवं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमीन. भाग्योन पेद्रूचे दुसरे चिटीवेलें सुरवात. सिमांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो शेवक आनी दोरदूत. आमच्या देवा आनी सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या प्रमाणीकपणान आमचे सारको भावार्थ घेतलोल्यांक ही चीट बरयता. देवाक आनी जेजूक आमच्या सुमयाक अदीक अदीक वळखून तुमकां अदीक आनी अदीक कृपा आनी शांती मेळूं. फावो ते परी जिवंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितलें आपल्या दिव्या पोदयेन ताणें आमकां दिलां. मोहिमेवंत आनी श्रेश्ठ देवान आमकां आपयल्यांत आनी ताची जेजून आमकां वळख दिल्या.
ह्या आपल्या गुणांक लागून उंच मोलाची आनी व्हडती देणी ताणें आमकां बासायल्यांत. हे पोरी संवसारांतलें कुश्टेपण आनी फटकिरी आशा सोडून देव सोयबाची तुमी भागीदारां जातात. पूण ह्या खातीर सगलें उमेदीन तुमकां वावुरचें पडटलें. बाबार्ता बरोबर सुगूण वाडोवच्याक, सुगुणां बरोबर जाणवाय, जाणवाये बरोबर अल्पभोजन, अल्पभोजना बरोबर तिराय, तिराये बरोबर भक्ती, भक्ती बरोबर भावां भयणी ताय बोलेपण आनी बोलेपणा बरोबर प्रिती मोग. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोना येता आनी सर्वेश्वराचे सावडेक बिराड घेता, तो सर्वेश्वराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. आकांतान हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड कोत्तलों. लांबावक दिवन ताका दादोशी कोत्तलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो कोत्तलों. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे विशीं गोवाय मेलेल्यांतलो मालगोडो, दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुल्लीं आमचीं पातकां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू महायाज्ञिकां कडेन, धर्मशास्त्रियां आनी जाणट्यां कडेन वपारींनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान धाकाचो मळो लायलो, ताचे भोंवतणी आडो घालो, गाणयांक कळंबी खांतयली, पारो करपाक एक गोफूर बांदलो आनी तो कुलवाड्यांक कुंबड्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी काळ पावतोच मळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्यां लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचे शीं धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे फावटी आनीक एका चाकराक तांचे शीं धाडलो आनी तांणी ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलेल्या सोबार हेरांक तांणी थोड्यांक बडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें चिंतून निमाणो एकलोच उरलेलो ताका आपल्या चड मोगाच्या पुताक ताणें शेकी तांचे शीं धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात, ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मळ्या भायर काडून उडयलो.
आतां मड्याचो धोणी कितें करतलो? येतलो कुलवाड्यांचो नाश करतलो आनी मडो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक ना बी? जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. ते ताका गोड धरूंक सोदताले, कित्याक ताणें ही वपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें समजले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सोडून गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखडी तुका क्रिस्ता. धोनी आनी कुलवाडी ह्या संवसारान जियेता आसतना भाव भयणीनो आमी कोण? धोनी काय कुलवाडी? तुमी कोण? धोनी काय कुलवाडी? धोनी? कुलवाडी. सारकें शुअर? पूण 114 फॉर्म्स आनी ते दुसरे सगळे डॉक्युमेंट आहा न्हू तुमचे कडेन तुमच्या बाटांचे? धोनी न्हू? तुमच्या घराचे डॉक्युमेंट तुमचे लागीं ना? तुमच्या नांवार ना? हें सगळें आसुनूय आमी ह्या संवसारान जियेता ती सगळीं कुलवाडी. आनी आमचो धोनी कोण? आमचो धोनी एकलोच, सर्गीचो बाप. आनी ताणें आमकां हें सगळें घडून दिल्लें आसा, हें सगळें रचून दिल्लें आसा. पूण ह्या संवसारान आमी कुलवाडी कशें वावुरता आसतना आमी धोनीपणान जियोवपाक आमकां एक चान्स दिला. ह्या पासत आमच्या नांवार आमचीं भाटां बेसां, आमचीं शेतां, आमचीं घरां आसात. एक चान्स तो आमकां, एक सयेग. आमी देवाच्या दायजान भितर सरूंक आनी देवाच्या दायजान वांटेली जावपाक. जे भाशेन आमकां आयज पयल्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आपली चीट बरोवन सांगता, देव सैबाची तुमी भागीदारां जातात. देव सैबाची भागीदारां जावप म्हणल्यार एक व्हडलें भाग आमकां. आनी जेन्ना हें देवान सगळें रचलां आनी देव हें आमच्या हातान घालता तेन्ना देव सैबाची भागीदारां जावंक आमकां हो एक सयेग. पूण भाव भयणीनो, सांबाळटात काय आमी हो सयेग? जियेता काय आमी? काय हो सयेग आमी ओगडायता? जेन्ना आमी आमचें कुलवाडीपण वो आमी ह्या संवसारान जो वावर आमकां दिला तो कुशीन दवरून आमीच धोनी आनी देव कोण न्हू जाल्ल्या भाशेन जियेता, तेन्ना आमचें निसंटन जाता. पूण हें निसंटन आमचें जायना जावपाक भाग्योन पेद्रू आमकां उगडास करता. आमी सगल्यो उमेदीन वावुरची गरज. आमच्या शेतां बाटांनी, आमच्या घरांनी आनी आमचें दायज जें आसा तातूंत वावुरपाक जाय. तें बेश्टेंच दवरलें जाल्यार तें जायना. बेश्टींच बसून रावलीं पांय वयर काडून जाल्यार जायना. भावार्था बराबर सुगूण वाडोवच्याक सुगुणा बराबर जाणवाय, जाणवाये बराबर अल्पभजण, अल्पभजणा बराबर थिराय आनी थिराये बरोबर भक्ती, भक्ती बराबर भावा भयणीताय भलेपण आनी भलेपणा बरोबर प्रितीमोग. हे सगळे गूण भावा भयणीनो जेन्ना आमी आमचे करता तेन्ना की आमी खरें देव सैमान भितर सरता. आनी जरी तरी आमी ह्या देव सैमान भितर सरूंक ना जाल्यार आयज शुभ वर्तमानान जी वपार आमी आयकल्या, हे कुलवाडी जांच्या हातान ही जबाबदारी दिल्ली ते आशेचे जाले. आनी धोनयाची सगळी हो हे आख्खो मळो जो तयार केल्लो तो आपणाचो करपाक तांणी चाकर आसले तांकां मार घाले, कोणाची तकली फोडली, थोड्यांचो जीवय काडलो. आनी शेकी जो दायजी आसा, खरो दायजी देवाचो पूत हो ह्या धोनयाचो पूत, ताकाच जिवेशी मारून उडयलो. कित्याक लागून? कित्याक तांकां दाणयले? कित्याक मारले तांकां? कित्याक पुताक पासून मारून उडयलो? कारण कितें? तें सगळें आपलें करपाक. एकूच हेतू, हें सगळें आपलें करपाक. आपलें न्हय तें, तांचें न्हू, पूण तें आपलें करचे पासून तें सगळें केलें. आयज संवसारान जायना काय? आपलें करपाक जायत्या जाणांक कोणाक जेलीन उडयतात, कोणाक बुडयतात, कोणाक गुंडा लायतात, थोड्यांक मारतातूय बीन. भाव भयणीनो, हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार जेन्ना घडटा तेन्ना ही वपार आमच्या मतीन येवं दी. हें सगळें तांणी जो हेतू घेवन केल्लो जालो साकार.
मेळ्ळें तांकां दायज. शेवट कितें जालो? शेवटाक दोनी येतलो आनी ह्या सगल्या कुलवाड्यांचो भस्म करून उडयतलो. तो भस्म कशे भाशेन तें आमकां जेजून हे वपारीन सांगूंक ना. पूण जें कितें तांणी त्या चाकरां सवें केलां, थोड्यांक बडयले, थोड्यांची तकली फोडली, थोड्यांचो जीव काडलो, हेंच तांचेय सवें जावपाचें आसा. पूण जी आशा घेवन तांणी ही जमीन हो मळो आपणाचो करपाक चिंतलोले तें तांकां करूंक मेळूंक ना. आयज जायते जाण आसात, चोदतात, नागयतात, थोडे जाण लडूस भितर सोदतात आपणाक इल्लो जागो दी म्हण. आनी इल्लो जागो म्हण मागीर आतां एनक्रोचमेंट म्हणलेलें उतर आहा. जायते जाण आसात तसले. भोव करून आमी म्हणटा जे कोण भायले आयिल्ले आसात ते. आनी आयज आमचींच शेतां, आमचींच भाटां आमच्या हातान ना. थोडे जाणांनी जे कोण ओनर्स आसात, जांकां ओनर जावपाक दिल्ले, तांणी आपलीं भाटां बेसां दुसऱ्यांच्या हातान घालून घडये ते परदेसान गेल्यात, पयस गेल्यात. हिंगा पळोवपाक कोण ना, ताची काळजी घेतलो कोण ना. परतून येता म्हणल्यार घरान आनीक कोण आसा, भायर सन्ना आतां भाट आनीक कोणाच्या नांवार जाल्लें आसा. कोर्टान धांवतात आतां. आनी कोर्टान असल्यो जायत्यो केसी चल्लेल्यो आसात आमच्या गोंयांत आयज. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी जरी तर बेजबाबदार जाल्या, ज्या धोनीपणान आमकां वांटो दिला कुलवाडी जावनूय, तें जरी तर आमी बेजबाबदारपणान जियेल्या जाल्यार आमच्या हातांतलें सगळें वयतलें. आनी आयज जायतीं जाणां रडटात, आपणाचें भाट गेलें, आपणाचें घर गेलें. पळयलें आसतलीं तुमी, आयकलां आसतलें तुमी. जाल्यार असली गोत आमचीय जावपाक शकता. पूण असली गोत आमची जायना जावपाक आमी थिराय सांबाळपाक गरजेचें. जे भाशेन भाग्यून पेद्रून आमकां हे चिठीन सांगलां, आमी आमचो वावर करीत रावप गरजेचें. आमी भावा भयणां बरोबर मोगान भलेपणान जियोप गरजेचें आनी प्रितीमोग सांबाळपाक गरजेचें. तर ही थिराय सांबाळूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. जें दायज देवान आमच्या हातान दिलां तें पयले सुवातेर आमी सांबाळूंक, आनी दुसरे सुवातेर आमी जरी तर कुलवाडी जाल्यार आमची आशा पयस करूंक, आनी जें कितें आमकां बरेंपण मेळटा तें घेवंक, आनी सुबेज आशा करिनासतना जें देवान दिलां तें घेवन आमी खुशाल जावंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24, पेज नंबर 38. C24. मातयेचे भांगर करून शोधताय तूं एका सुत्रा. आते दोन आमचे शिणे भांगर कोर पवित्राज्ञा दोयाळ बाबा भक्ती म्हणा. इरकोळ ओळख्याची विधाची तुका भोगतां आमचें वरदान दोयाळ बाबा भक्ती म्हणा. इरकोळ ओळख्याची विधाची तुका भोगतां आमचें वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, पातक करचे परस मरूंक तुज्या बागेंत रोग साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकांच सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावता. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. चार्ल्स आनी ताचे सांगाती रॉक साक्षांनी
जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेक परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायत हांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा कोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर, सांत आंतोनी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमीन. देवान आमकां दायज दिला. देवान आपली पृथ्वी आमच्या हातान घाल्या. तिचो फावो तो फायदो काडूंक आनी आमी जबाबदारीन वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. चुट्टी आनी कास्त हाडून आसा पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच करूं भलायकेन वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखेचो प्रेम जशें उदक तुज्या दिव्या वळपिसलेचेर योत्रार चलूंक पळोवचें. तुज्या दिव्या योत्रार चलूंक पळोवचें. तुजे मोगोर वागनाची वीर नांबर जेजू आनीक पदवी. तुजे मोगोर वागनाची वीर
प्रार्थूया. बापा, तुझ्या बागेंत रोग साक्षांचें जैत समारंभून जेजूच्या जैताच्या गुटान आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोडींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावंक आमकांय घोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विचलल्या बिस्प सायबा पासत मागणे. बो मोगाच्या बापा, आमच्या सासणीक गोवळ्या तरेतरेच्या म्हणयाऱ्यांचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सभेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सभेन गोवळ्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिम्यावांक तुवें विचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गोवळ्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गोवळ्याच्या सुगुणांनी नेटोय. जेजू वरी आपलें जिवीत आपल्या शिळ्यां पासत भेटोवंक आनी क्रिस्ती सपुर्नायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन शक्तीन बुद्धीन आनी भक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गोवळ्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवोन आनी विस्वासी शेळयो जावन एकूच हीण कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गा वेल्यान चलून आमच्या गोवळ्यां बरोबर सासणाच्या जिविताक पावशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. R23 पेज नंबर 187. R23. काळजाचे